Krista punerjiwan pun, ikut dalam आम्ही संभ्रमता, तुझ्या पूर्वी संसारी धाडू, तुझी खाकू ताका दाखविल्या, पवित्रज्ञातेने जाऊन देऊ, तुझे कृपे आमका नेटल्या, विचित तुझी कृत्यानिया, मुखान आम्ही तुका वागता, दिनवासनेचे उभी बलिदान, बापून बापा तुका भेटता, क्रिस्ता मोर पुनर्जीवन पन, एकूटम साव आम्ही संभ्रमता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा साइनास लोयोला हाचे स्मरण करता. 15व्या शतमानांत स्पेन गांवांत जल्मालो हो व्यक्ती स्पेन देशाच्या सैन्यांत एक सोजेर जाता आणि आपल्या जिणे परिवर्तना मुखांतर क्रिस्ताचो सोजेर जावन तो जियेता. जेजूची सभा ताणें घडली आणि अशें जेजूची सभा घडोवन जेजूक ताणें साक्ष दिले. आपल्या उतरान आपल्या करण्यान खरो जेजूचो शिस जावन तो जियेलो. ताची देख आमी घेवया, ताचे प्रेरण आमी जोडया आनी मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमची पातकांची दुखदन सांगाता म्हणया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थना मागता. सर पोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर पोतवेदारा ससनाच्या देवा, सोडवणेच्या कामान जेजूचो भोव लागशिलो बागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक व्हरतो मान जोडूंक तुवें बागेवन दिनासाक सगळे सक्तेन वावरूंक आपयलोय. ताजी शिकोण मनान दवरून आनी ताज्या पावलांनी सोलोवन संवसारान बरें झुजोवंक आनी सरकार ताज्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जमतेचो तांबू कुपान दांपलो
आनी पवित्र स्थान सर्वेस्पर देवाचे महिमेन भरले. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान फरमायले परीस मोइसेन केले. दुसऱ्या वर्साच्या पहिल्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा निवास उबो केलो. मोइसेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची पेडां दवरली, चौकटी उब्यो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पड्डो सोडयलो आनी तंबाचे दांपण ताचे वयर घाले. सर्वेस्परान मोइसेक फरमायले प्रमाणे हें केलें. उपरांत ताणें सोल्ल्या शासन घेवन पेटेन दवरले. पेटेक दांडे घाले आनी पेटे वयर कृपासन बसयले. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पड्डो घालून सोल्ल्या शासनाची पेट लिपयली. सर्वेस्परान मोइसेक फरमायले प्रमाणे हें केलें. तेन्ना एका कुप्पान जमाते तंबू दांपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमाते तंबान भितर सरूंक मोइसेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतले आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरून आसतली. जेन्ना खूब निवासांतावन वयर सरतले तेन्ना इस्रायल प्रजा आपले पैण सुरू करतली. पूण खूब वयर सरनातल्यार ते वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातली. सर्वेस्पराचे खूब दिसाक निवासा वयर रावतले आनी राती तांचो उजो आसतलो. आनी तो इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांक तांच्या आख्या पैणा वेळार दिसतलो. देवाचे उतर हे. तुझे
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचें राज एक झाडां बरें. तें दर्यांत उडयतस सर जिन्साची मासली तांतूं सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडटले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळें कर्ण उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत कितलोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयांत शिकोवन घेतलो हर एक दमशास्त्री एक गर धन्या बरी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचें उतर हे. तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र स्नान घेतलेली आमी एका उद्देशा खातीर जियेता. आमकां वैयक्तीक उद्देश आसूंक पुरो वा लौकीक आमचे उद्देश आसूंक पुरो. गोल्स म्हणटा, आमचे ऑब्जेक्टिव्स म्हणटा. पूण आज ह्या पुनशेतान जेजू बाळकाच्या पांयां तळार आमी आयल्या एक उद्देश स्पश्ट करूंक. आनी तो उद्देश जावन आसा दैवीक उद्देश. तो जावन आसा उद्देश आत्म्यादीक उद्देश. तो जोडूंक. आनी जेजू बाळोक आमकां हर एकल्यांक आदर्श. कसलो तो उद्देश? तो उद्देश जावन आसा सर्गींचें राज आपणावंक. आमचो शाश्वत उद्देश मोगाळ भावानो आनी भयणीनो होच सर्गींचें राज आपणावंक. आनी त्या दिशेन आमी पळयणारी, आमी पैण करता. आनी तो उद्देश जोडच्या खातीर आमचें पैण आमी मुंदारसून व्हरता. आमी पळयणारी, आमी बरवशाची पळयणारी. आनी हें वर्स जुबलेवाचें वर्स बरवशाची आमी पळयणारी जावन आमी तो ध्येय आमी घेतला. हांगासर 2 आसा आनी ह्या 2नीन आमी सगळीं आसा. आमचो उद्देश एकच त्या कुर्साक भेटोवंक. आनी तो कुरीस म्हणजे जेजू आमच्या सांगाता आसा. देव आमच्या सांगाता पैण करता. देव आमच्या सांगाता रावता. तो आमकां धैर्य दिता. आमी एकसुरी पैण करना मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. सर्वेस्पोर आमच्या पैणार आसा. आनी हें सत आयचे पयले वाचप निर्गमन पुस्तक आमकां दाखोवन दिता. जेन्ना खूब निवासांतून वयर सरताले तेन्ना इस्रायल परजा आपलें पैण सुरू करताले. आनी सर्वेस्पोर तांच्या सांगाता आसलो म्हणटा बरयणार निर्गमन ग्रंथाचो. आनी अशें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव आमचे सांगाता मेटांक काडटा. आमी एकसुरी न्हय. आमी जेन्ना आमकां कश्ट येतात, आमकां खंयसर वचोंक कळना, आमचो उद्देश इल्लो गैरो गैरो आमकां दिसता, खंयसर वेचें म्हूण आमकां कळना, कोणा कडेन सांगचें म्हूण आमकां कळना, कशें मेटां काडचें म्हूण कळना, जाल्यार ही वडना सर्वेस्पोर कशें त्या इस्रायल परजे सांगाता आसुल्लो, कशें तांच्या सांगाता समकालो. एका कुपा मरिफात तांकां तो दिश्टीक पडलो. एका कुपा मरिफात तांकां ताणें धैर्य दिलें. तस्सो सर्वेस्पोर देव इस्रायल परजे सांगाता समकालो. मुजे सांगाता आनी तुमचे सांगाता आमच्या पैणार समकाता. आनी तो उद्देश जोडूंक, तें सर्गींचें राज जोडूंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा. आयच्या सुवार्तेक आमी या. आयच्या सुवार्तेन जेजू हो उद्देश आमी कशें जोडयेत, हो उद्देश जोडल्यार आमकां कितें जाता, कशें आमी हो उद्देश जोडयत म्हणल्या विशयांत आमकां स्पश्ट तो दाखोवन दिता. मतेवाचे सुवातेन तो 13वो अध्याय 7 ओपारींनी विणला. आनी आयची ओपार निमाणी ओपार, झाडाची ओपार. आयच्या सुवातेंतली झाडाची ओपार सर्गींचें राज
स्विकार केल्ल्यांक कशें साल्वासांव लाभता म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. जेजूक आमी घेतलेल्या वरवीं, जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं आमकां हर एकल्यांक साल्वासांव आसा. तर सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें? सर्गींचें राज म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एक काल्पन न्हय. आमी हो शब्द मस्तपटी वापरता, सर्गींचें राज, देवाचें राज. तशें म्हळ्यार कितें? सर्गींचें राज एक काल्पन न्हय, एक संगत न्हय, पूण एक व्यक्ती, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखून मातेवाच्या सुवार्तेन 1 अध्याय, सर्गींचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला. म्हणजे जेजूस म्हणटा हांव लागीं पावलां, हांव तुमचे लागीं आसा, आनी म्हजो पाटलाव तुमी करूंक बगतात जाल्यार, तुमकां मोन आसा जाल्यार तुमी जिणी बदलूंक जाय. आनी सर्गींचें राज म्हळ्यार तोच जेजू क्रिस्त. तर जेजून सर्गींचें राज एका जाळाक कित्याक सरी केलें? जेजून कित्याक सर्गींचें राज एका जाळाक सरी केलें म्हळ्यार एका जाळाचें काम सर वारोवचें. आमकां कळीत आसा, पागी न्हंयत वा दर्यांत जाळ उडयत आसतना त्या जाळांत सकड समटाता. बोरी मासली आनी पाड मासली, चड मोलाची उण्या मोलाची, आनी मासली नाकारी आनी बोरी, अशें सगळी मासली तांतूं त्या जाळांत शिरकाता. त्या पागीक कळीत आसना हांव त्या एका कुशीक गेल्यार बरीच मासली मेळटा, हांव ह्या कुशीक गेल्यार खाली पाडच मासली मेळटा म्हणून ताका कळीत आसना तो जाळ उडयता, ताजें जाळ उडोवचें काम, आनी त्या जाळांत सकड मासली सांपडाता. जेजू ताजें परगट मिसांव करता आसतना तो सगळ्यांकी आरायता. ताणें सगळ्यांकी आरायलें, पातक्यांक, बागेवंतांक, शिकप्यांक, अशिकप्यांक, पिडेस्तांक, भलायके आसलेल्यांक, सगळ्यांकी, ग्रेस्तांक, दुबल्यांक, अशें भेदभाव नासतना, कशें एक जाळ भेदभाव नासतना सकड मासली दर्यांतली वा न्हंयतली आरायता, तशेंच जेजूनी ताज्या परगट जिणे वेळार आरायल्लें. आनी अशें एका जाळाचें काम ताणें केलें. देखून तो म्हणटा हांव एक जाळा बरी. सर्गींचें राज म्हळ्यार एका जाळा बरी. म्हाका सकड जाय, म्हाका तो वा ती म्हणलें तें लेख ना, म्हाका सकड जाय. सकड देवाची भुरगीं, सकड देवाच्या त्या राजांत, सगळ्यांकी त्या देवाच्या राजांत जियोवचें हक्क आसा. कित्याक आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां, आनी पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूची भुरगीं जाल्या. आनी त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी ती मासली आल्या बरी, बोरी वा नाकारी, पाडारी, आमकां कळीत ना. पूण निमाणें ती जर्ती जाताना, निमाण्या जर्ते वेळार देव मुन्सिबीदार जावन आपल्या पुताची कुशी केल्ल्यांक साल्वासावाचें इनाम दिता. खंडीत जावन आमकां देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां. हर एकल्यांक देव आमचें स्वातंत्र्य काडिना. देवाच्या राजा खातीर वावरूंक वा ना वावरूंक तें आमकां सोडुल्लें. आनी जेन्ना आमी जेजूची वळख धरन ताजो पाटलाव करता, खंडीत जावन आमकां साल्वासाव मेळटा. आनी जेन्ना आमकां ह्या व्यक्तीचो पाटलाव करूंक मोन ना, आमच्या स्वतंत्राचो आमी दुरुपयोग करता, आनी ते दाडा आमकां साल्वासाव लाभना. देव कशें एका पागी बरी सगळें आरायता, तशेंच आमकांय तो आरायता. पूण ताज्या त्या राजाचो एक वारेसदारी जावंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा. पूण म्हजी खुशी जेजूचो पाटलाव करचो वा ताजो ना पाटलाव करचो. तो आमकां फोर्स करिना, तो आमचेर दाबाव घालिना, तो आमकां मोगान ताजो शीत जावंक तो आपोवणें दिता. कशें साइनास लोयोला जेजूचो खरो शीत जालो, तो आपणा विशयांत चिंततालो. एक सोजेर जावन कशें जिखचें, कशें झुजां जिखचीं त्या विशीं तो चिंततालो. ताज्या जिणे परिवर्तना मुखांतर तो खंडीत जावन जेजूचो खरो शीत जालो. आपणा विशीं चिंतलो साइनास
देवा विशीं चिंता, देवाच्या महिमे पासत तो जियेता, सगळें देवाच्या महिमे पासत. एवरीथींग इज फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. ताजो उद्देश ताजे दैवाक्य जावन तो घेता. माजेस आमी खंयसरी गेल्यार एका जेजुईत इन्स्टिट्यूशनाक खंयसरी आमी गेल्यार हें एक दैवाक्य आसात, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाच्या महिमे पासत, म्हज्या महिमे पासत न्ही, म्हज्या वैयक्तीक महिमे पासत न्ही, पूण सगळें हांव करता सर्गींचें रास जोडोवंक. जेजू म्हणलें तें सर्गींचें रास जोडोवंक आमी देवाच्या महिमे पासत वावरूंक जाय. तीच कृपा म्हाका न्ही तुमकां जेजू बाळोक तशेंच साईनास लोयोला ती फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रायेचें जर करून तूं आमकां दिलाय. बागेवन दिनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पितांव आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पोतवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासू होंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदां आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sorry, so sad.
बापा कोरोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुटू परगटुया. तुझ्या क्रूसा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सर्वोण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा पिठा पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन दमदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर इन आसलोल्या बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र आसा. तुझे राज समका येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमें घडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगासो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर सुभागी. सुमया तुवेचे भितर येवचे म्हाका आवडना, पण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, बागेवन दिनासाक तुझे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताजेर आनी ताज्या संस्थाचेर तुवें ओतलेल्या देण्या खातीर तुका दिन वासूंक हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भेटयलो. तांतूं आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताज्या बळान ह्या संवसारान तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावुरूंक आनी सरकार ससनाच्या ससनाक तुजे महिमेचें कीर्तन गावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भाऊ आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर विशेष रितीन आमी मागता. आनी आराधन आमी नवें करता आसतना प्रत्येक जावन एका 1.5 वर्साच्या भुरग्या पासो तो मागोवंक आमी उडास दवरया. आई सुयेंत आसा तें भुरगें. आयचें हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात मनदेक बाब शॉन रॉड्रिगस, मंगळूर दियेसीसचे याजक, गांवान उर्वाचे कुलशेखर आनी मुडिपो हांगासर सहाय्यक विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. सेमिनरींत शिकोवचे संगता आतां प्रस्तुत तांचें उंचलें शिकाप रोमान ते करते आसात. रजेर आसल्या वेळार आमी तांचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार हें मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थाबरीत नियाळ दिवन देवाचे आशिर्वाद आमचेर मागिल्ल्या तांकां तुमचे सुमेस्तेचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिनवसनेचे 2 ताळयो. तशेंच तांच्या उंचल्या शिकपांत सर आमी बरें मागया आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तशेंच कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक आनी प्रत्येक जावन गल्फातावन आयिल्लीं भाव भयणी आमचे मदें आसात. रजेचे दीस तरी ह्या पोनशेताक येवन देवाचो आदार तुमी मागते आसात. तुमचेरय देवाची विंचणार आशिर्वाद आमी मागता. फाल्यां आमी एक नवो म्हयनो सुरू करता ऑगस्ट आनी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार फाल्यां सांजेर 5:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. 6 वरार 5:30 वरार आराधन आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा. तशेंच आमी सा आल्फोन्सो मारिया लिगरी हाचें फेस्त फाल्यां संभ्रमता. आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार आनी हांगासर सांजेर 4 वरार तावन 7 वरां पर्यंत कॅरिझमॅटीक मागणे विधी आसा. आनी ही मागणे विधी मनदिक बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस, आत्मीक निर्देशक, कॅरिझमॅटीक संचालन, तशेंच कोर्डेल फिर्गजेचे विगार सोलोन व्हरतले. तुमकां ह्या मागण्याक आपोवणी दिता. सोमार दिसा सा जुआंव मारिवियांनी हाचें स्मरण आमी करता. तो सर्व याजकांचो पात्रोन आनी चड करून फिर्गज याजकांचो पात्रोन आनी त्या दिसा सर्व तुमच्या फिर्गज विगारांक विश करूंक विसरनाकात. मंगळार दीस आमी सुम्याच्या रुपांतराचें फेस्त ट्रान्सफिगरेशन ऑफ द लॉर्ड हें संभ्रमता. हांगासर ह्या पोनशेताक एका नायट सिक्युरिटीची गरज आसा. जर तुमचे मदें ह्या कामाक योग्य आसत जाल्यार तुमी आमकां भेटचें. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कळीत आसा आमच्या दोगां माद्रींक छत्तीसगडांत एरेस्ट केलां. चलयांक कामाक म्हणून आपोवन व्हरते आसतना तांकां कन्वर्ट तर करतात आनी तांकां विकूंक व्हरतात म्हणून तांचेर बजरंग दळाच्यांनी आरोप घालून तांकां आनीक जैलान घालां. ह्या दिशेन न्ही मात्र तें आमच्या मायनॉरिटींचेर चलचो हल्लो बगाळ आमच्यो धर्म पाळूंक अडकळ हाडचे तसलें एक प्रयत्न हें जावन आसा. त्या देखून आमी वगेच बसलें जाल्यार आनीक दीस कश्टांचे आसत. ह्या देखून मंगळूर दियेसीसींत आमी एक प्रतिभटन रॅली मांडून हाडलां. तें सोमारा दिसा सांजेर 4 वरार क्लॉक टावर हंपनकट्टा हांगासर आसतलें. येवच्या सोमारा सांजेच्या 4 वरार आमी सगळ्यांनी थंयसर त्या दीस जमचें. दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाच्या
आदाराक आमी बायबल डायरी छापते आसा प्रत्येक जावन दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक त्या देखून तुमी ह्या बायबल डायरीचे हर एक वर्सा पेज स्पॉन्सर केल्ले बरी ह्या पोटी पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिवचो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी खासदाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती नांवां आमी थंयसर छापतली आनी तुमकां उपरांत डायरी आमी दितली आज उंडो आनी थंड पिवनाक दान दिलां प्रिमा पिंटो देरेबायल आसा जाल्यार वा तिच्या कुटुंबाची मुखार येवन वात स्विकार करची देव बरें करूं आतां नव्याना खातीर आमी दिंबे म्हणया बाळक जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगात रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जेलो सवरतरांच्या गरजणी तो मनशाक पावलो पिडा गुण कर्ण देवी वयज म्हणलें नांव ताका फौज जालें नेल्यार शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सर गरजणी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां म्हाका चाव भोव भयणो भावार्थ दवरून ह्या पुणशेताक आमी पावल्या बाळक जेजू आशिर्वाद करता म्हणल्यार एकच उद्देशान भक्तीपणी आमची सोरते सवां बाळका जेजू मुखार दवरया मागीर आमच्या कुटुंबाच्या सोर संद्या बसत प्रत्येक मागया आमच्या कुटुंबांत अशा भुरग्यांचो उडास काडया नांव काण उडास काडया आनी मागया भुरगीं जावन आसात देवान दिल्लें वर्तें देणें त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागता आसतना देव तांकां बरी भलायकी दिवन दी देव तांकां राखोवन दी सर अनवरांतलें अवघडांतलें पिडे शिडेंतलें कितें तांचें तें उणेपण आसलें तें देव भरती करून दी तांकां शिकोवंक आदार मागीर कोणाक भुरग्यांचें देणें ना तांकां भुरग्यांचें देणें मेळचे खातीर ताचे सांगात कोणाय भुरगीं जल्मातावन तो कुटुंबांत पिडेंत आसा जाल्यार देव तांकां बरें करूं ताचे सांगात कुटुंबाचेर आशिर्वाद हाडूं मागीर आमच्या कुटुंबांत असल्या युवक युवती पासो तो शिकोवप करनासात थोडीं परगांवांत आसात थोडीं शिकोवन जाल्या उपरांत कामाक राखून आसात जर कोणा युवा युवतींक कामाची गरज आसा तांचे खातीर मागया जर तर युवक युवती विशेश ताची मागणी गरज आसा जाल्यार तांचे खातीर मागता आसतना देव तांकां बरी मोत सारकी वाट वेंचून काडूंक आदार दिवन दी खंयसर मादक द्रव्य जावं वायट संगती बलीन जाल्या तर देव तांकां मोतू जोडोवन सारके वाटे काडचे खातीर मागया मागया कुटुंबाच्या वडिलां पासून तो जायती जबाबदारी कुटुंबाची तांच्या खांद्यार आसा जायती पंतवाना समस्या आसतना देव तांकां धैर्य दिवन दी समाजांत बरें जिवीत जिवंक भुरग्यांक जतन भावार्थान वळखूंक मागया तांकांय तांच्या जिवितांत समाधान शांती तांच्या कामाचेर तांकां तृप्ती यास तांकां मेळोवं म्हटलें काडिल्ली मेळटा ती पोंता भोंवून मागया कुटुंबांत आसच्या प्रायवंता पासत पिडेस्तां पासत ती जावन आसात कुटुंबाची आशिर्वादां तांकां देव बरी भलायकी तांचे उतर प्रायर देवाचो सांगात मोग एकसुरपणान तांकां देव धीर दिवन मागया जायतीं भाऊ भयणी मागा म्हूण सांगतात पिडेस्तां खातीर जायतीं भाऊ भयणी पिडेस्तां आस्पत्र्यांत आसात मारेकार पिड्याक बलीच जाल्यांत पिड्या सोंसून व्हरूंक जायना दूख भोगता तेजे आशिर्वादां प्रत्येक तरान दैवीक सकत तांचे ती वळोवन दी मागया आमच्या समाजा पासत जायतीं जुलम जावन आसा शोशण जावन आसा अन्याय जाल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीक देव तांकां न्याय दिवन दी अन्याय जावचे कडेन न्याय मेळचे खातीर आमी मागया क्रिस्तांव लोकांचे जावन सो हल्लो प्रत्येक तरान आमी जनाव ह्या दिसांनी दोन सिश्टां जैलांत अन्याय करनासात सिश्टां खातीर मागता आसतना जो कोण तांचेर परिपूर्ण घेवंक प्रयत्न करता देव तांकां मोठी उजवाड दिवन दी मागया देशांत आनी परगांवांत इजिप्त सिरिया तसल्या गांवांनी क्रिस्तांव लोक जायत कश्ट सोसून आसात देव तांचो भावार्थ सोडून दी धैर्य दिवन दी आनी तांचे कश्ट निवारण मागया
पावस जायतो येवन आसा. पावसा वरवीं जायतीं क्रिश्चनां आसल्या लोक कश्टान आसा. जायते समस्या उद्भवल्यात, त्यो तांकां आदार दिवन मागया. मागया वैयक्तीक जावन आमचेच बसोतो आमी जायती मागण्यान दिबेर पडोन आसाव. देव आमकां बरी भलायकी, मोती समाधान, शांती दिवन दी. कुडीची भलायकी, मोतीची भलायकी, अध्यात्मीक भलायकी मागया. जायती मागणी त्या आसात ती मौनपणी बाळका जेजू मुखार मौनपणी आमी दवरया. सकळ सांगता म्हण्या, ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितारां उगडपी केली आसता आनी तुजो आत बेसांव दिवं उकलोलो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्यांक सक्तेन दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी ती ह्या संवसारांत जावं. नामान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. नामान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. नामान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव गलायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव गलायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव गलायक आमचे मागणे. बाळोक जेजूक मागणे. अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकोतीची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार आमी सरपडून मागता. तुजे ते बिरमतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सूर कश निरासपण तुजे कुमकांनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पळयतात सांगाता आमी तुका सदां उंच सदां सुरवता. आमेन. जेजू बाळकण जायतीं अजपां म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भोवरी केल्यांत. जायतीं अर्गां आमकां ती कळीत आसात. जायती पटी आमकां कळी नासतना देवान आमकां राखलां आनी सांबाळलां. जर तर देवान केल्ली ती उपकार मोतये काटव्या आनी बाळका जेजू मौनपणी अर्गां दिवया. सांगता म्हण्या, ए भोव उद्दार बळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकलुती आमी वर्णेतेल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांची म्हजी मारपात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सो लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली देवी म्हजो जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं बाळकाचे सूख. आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बागयात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. मनशाच्या
मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. हांव आयला कुर्ड्यांक दिस्त दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचें मिसांव सुरू जातलें. पवित्र सभेनं हें मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरू जातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें.